सध्याच्या स्थितीत मनशाची जीण फक्त काय खिणाचीच जाल्या। संसाराच्या हुस्क्यान वावराक गेल्लो मनीस बरे तरेन घरा पावतलो हाचो हुस्को चड करपासारकी परिस्थिती उपासल्या। दर दिसाक एक तरी मनीस रस्तो अपघाताच्या जाळ्या सापडून जीव सोडटा। आपल्या भिरांकूळ अपघातात मदलो वाडो सार रावपी रामा राऊत आणि रेश्मा राऊत ह्या जोडप्याक मरण आयले। 5.5 महिन्यात म्हळ्यार 1 जानेवारी ते 15 जून 2026 ह्या 166 दिसात 1195 अपघात झाले। तातूंत 124 जणांक मरण आयले। जाणून घेऊया हे विषयी सविस्तर माहिती। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। भिरांकूळ अपघातात मदलो वाडो सार रावपी रामाचंद्रू राऊत आणि रेश्मा रामा राऊत ह्या जोडप्याक मरण आयले। मेळिल्ले माहिती प्रमाण हे जोडपे कामा निमतान पेडणे वाठारात गेल्ले। काम सोपोवन ते परत वता आसतना हो अपघात जालो। GA03 V8773 क्रमांकाचो ट्रक आणि GA04 M8191 क्रमांकाची दुचाकी म्हापशे वटेन वताली। ट्रकाचो फाटलो टायर फुटलो आणि ड्रायव्हराचे ट्रका वयले नियंत्रण गेले। उपरांत ट्रकान मुखार आशिल्ले दुचाकीक नेटान धक्को दिलो। धक्को लागले उपरांत दुचाकी ट्रका सकयल आयली आणि रामा आणि रेश्मा गंभीर जखमी जाली। गंभीर जखमी जाल्ल्यान त्या दोगांकूय रोखडीच हॉस्पिटलात दाखल केली, मात उपचारा मजगती तांकां मरण आयले। रामा हे कदंब महामंडळाचे निवृत्त कंडक्टर। तांचे फाटल्यान 2 आंकवार पूत, लग्न जाल्लो भाव, भावजय आणि पुतण्यो असो परिवार आसा। हाचे आदी सावतावाडो बागा मोटार आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात ट्युरिस्ट पोलीस कॉन्स्टेबलाक मरण आयले। सावतावाडो बागा हांगा गतीन येवपी मोटारीन स्कूटरीक चुकीचे दिशेन वचून धक्को दिल्ल्यान कुमार जुवेचो 28 वर्सां पिरायेचो तरणाटो ट्युरिस्ट पोलीस कॉन्स्टेबल केतन गावडे हाका मरण आयले। केतन आपली ड्युटी सोपोवन घरा वता आसतना काळान ताचेर घालो घालो। अपघाता उपरांत पळ काडिल्लो कोल्हापूरचो साजिद शेख हाचो सोद कळंगूट पुलीस घेतात। हो अपघात आयतारा फांतोडे 4:15 वरांच्या सुमाराक सावतावाडो हांगासरल्या कॅडेलारिया कपेला कुशीक घडलो। मयत पुलीस कॉन्स्टेबल केतन गावडे कांदोळे दर्यादेगेर आपली ड्युटी सोपोवन एक्टिवा स्कूटरीन कळंगुटे सावन बागाचे दिशेन वतालो, जाल्यार मोटार घेवन दुबावी सादिक शेख हो बागा सावन कळंगुटेचे दिशेन वतालो। घडणूक थळार पावताच गतीन आयिल्ले मोटारी वयल्या ड्रायव्हराचे नियंत्रण सुटले आणि चुकीचे दिशेन वचून मुखा वयल्यान येवपी दुचाकीक मोटारीन नेटान धक्को दिलो। धक्को बसले उपरांत मोटारीन सुमार 50 मीटर दुचाकी सयत मयत दुचाकी चालकाक फरफटत व्हेलो आणि उपरांत रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक दोनूय वाहनां धडकली। ह्या अपघातात मयत ट्युरिस्ट पोलीस कॉन्स्टेबल हो गंभीर जखमी जालो। ताका उपचारा खातीर GMCत व्हेलो, थंय ताचेर उपचार सुरू आसतना काल सकाळी ताका मरण आयले। धार बांदोड्यात 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण आयले, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जालो। धार बांदोड्या चैतन्य पेट्रोल पंपा मुखा वयल्या राष्ट्रीय महामार्गार काल आयतारा सकाळी 9:30 वरांच्या सुमाराक स्कूटर आणि दुचाकी हांचो एकामेका मुखारच्यान धक्को बसलो। ह्या अपघातात पणसुले धार बांदोडचे 69 वर्सां पिरायेचे विजय चव्हाण जखमी जाल्ले। तांकां पिळ्या मुळावी भलायकी केंद्रात व्हेलो, पूण उपचार सुरू आसतना ताका मरण आयले, जाल्यार अपघातात निखिल नायक हो गंभीर जखमी जालो। पुलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण पोन्ने गोंयच्या डोंगरी वाठारांतले सुमार 12 तरणाटे आयतारची सुटी मनोवपाक बायक रायडाचेर वताले, जाल्यार विजय चव्हाण धार बांदोड्यात दूध हाडपा खातीर गेल्ले। दूध घेवन परतून येतना तांणी पेट्रोल घालपा खातीर स्कूटर उजवे वटेन वळयली। त्याच वेळार मुखार सावन येवपी दुचाकीचो धक्को स्कूटरीक बसलो। हातूंत दोगूय चालक रस्त्यार पडून जखमी जाले। जखमींक अँब्युलन्सींतल्यान पिळ्या मुळावी भलायकी केंद्रात व्हेलो। गंभीर जखमी जाल्ले विजय चव्हाण हांकां उपचार सुरू आसतना मरण आयले। अंकोला सावन देवदर्शन करून मडगांवां परतून येता आसतना अपघातात मडगांवच्या तरणाट्याक मरण आयले। अजय पांढरेकार हो आपल्या 2 इश्टां सयत खाजगी मोटारीन कर्नाटकांतल्या अंकोला हांगा देवदर्शना खातीर गेल्लो। दर्शन घेवन मडगांवचे दिशेन परतून येता आसतना कुंकळी पुलीस स्टेशन वाठारांत ताचे वाहना वयले नियंत्रण सुटले आणि ताचे मोटारीन फुटपाथाक वचून धक्को दिलो। ह्या अपघातात चालक अजय पांढरेकार हाका गंभीर दुखापत जाली। अपघाता उपरांत ताका उपचारा खातीर GMCत व्हेलो, पूण उपचारा वेळार अजय हाका मरण आयले। मजगती अनमोड घाटात ट्रक देंगणात पडून ट्रक ड्रायव्हराक मरण आयले।
आयतारा सकाळी पुलिसांचे रोबोट वाहन अनमोड घाटार पेट्रोलिंग करता असताना तांकां देगणात ट्रक पडिल्ल्याचे दिसून आयले। पुलिसांनी बेगोबेग सकयल वचून पळयले तेन्ना ड्रायव्हर मरण आयिल्ले अवस्थेत सापडलो। सुदीप कापोज अशें ह्या मरण आयिल्ल्या ड्रायव्हराचें नांव आसा। कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गाचे मोटार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण आयले। महामार्ग क्रॉस करताना मोटारीन धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी मायकल फर्नांडीस हाका मरण आयले। फर्नांडीस हे कोलवाळ पंचायतीचे आदले पंच वांगडी आशिल्ले। हो अपघात कोलवाळे चिखली पयलींचे 4 रस्तो जंक्शन हांगा घडलो। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।